मायन्स डिपार्टमेंटा बरोबर मिटींग केली. एजी असले तुमच्या बरोबर CSB सगळे असले कितें असलो विषय? मायन्स डिपार्टमेंटाच्या बरोबर AG CS DMG आणि बाकी सगळे म्हणजे मायनिंगेच्यो सगळ्यो A to Z परत एकदा रिव्ह्यू घेताले. कारण मायनिंग ऑप्शनाक वयच्या पयलीं 3 टप्प्यान एक पयलीं तो CAचो रिपोर्ट आशिल्लो, CAGचो रिपोर्ट आशिल्लो, ताज्या उपरांत 37 वायलेशनचो रिपोर्ट आशिल्लो आनी SITचे रिपोर्ट आशिल्ले. तातूंतलो पयलीं जो ऑलमोस्ट CA रिपोर्टाच्या नुसार 1000 कोटी पर्यंत जे आमकां जो रिव्हेन्यू येवपाक जाय आशिल्लो तो सगळो हे केल्या उपरांत 300 crores आमी CAच्या रिपोर्टाच्या अंडर लेटरां इश्यू केली. ऑलमोस्ट 120 crores ऑफ रुपीज आमी रिकवर केले. सो दॅट CAच्यो केसीस ज्यो आसा त्यो ऑलमोस्ट सोंपपाक गेल्यो. थोडे जाण फक्त तेंच्यांनी हायकोर्टान ते अपील केला जे आमी दिला ते. CAGचो रिपोर्ट जो आसा तो क्लियर जालो. उरला 37ची डिसिजन्स जी आसा पळय 37 वायलेशनची डिसिजन थोड्या दिसाच्या भितर जातली. हियरींग आनी बाकीचे सगळे फायनलायज जाल्ले आसा. ताज्या उपरांत उरले SITच्यो केसीस सुरू आहा. एकदा 37चो रिपोर्ट फायनलायज जाले आनी 37च्या केसीसचेर आमी डिसिजन घेतले. द बेस्ट वे इजन मागीर ऑप्शनच्या बाबतींत जे आमकां करपाक जाय ताजेर ऑलरेडी काम सुरू केलां. आमी SBI कॅप एका ऑन बोर्ड घेतला आनी ताजो प्रोसिजर ऑलरेडी सुरवात केल्या. मायन लिजीस ऑप्शन्स करपा खातीर आमी प्रोसिजर सुरू करतलो. त्या खातीर CAG 37 SIT हे सगळे मॅटर्स फास्ट पैकी क्लियर जावप गरजेचें आशिल्लें. ताकाच लागून आज म्हणजे सगळी पूर्ण रिव्ह्यू मिटींग जी आसा ही AG हावस CS DMG मागीर SIT हे सगळे बसून ती रिव्ह्यू मिटींग. कितलो टायम लागतलो ऑप्शनिंगाच्या स्टेजी पर्यंत येवपाक म्हाका दिसता एनादर हय 2-3 महिने वयतलेच. अजून 1-2-3 महिने वयतले. बट जे तेजे पयलीं ही सगळी मॅटर काबार सगळे मॅटर्स काबार जातले. थँक्यू.